cho tumokotay amchi moden Jesu datay Omupol kundin vasdakon Aplens jivit tu kabekon Tužec kutum ektai sata Bawat viswas mo butarda Tužec kutum ektai sata Bawat viswas mo butarda Soklia muncha kalsandorum Tanchi bokti apli korum Jesu vorvin tu kabosum Jesu vorvin jivit zorum Tuje kutum ektai sata Bawat viswas mo butarda Tuje kutum ektai sata Bawat viswas mo butarda तुमकां सगल्यांक ऑन कर बापाचे आनी पुताचे आनी पयत आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता आनीक मागीर मोगाचो युवकार ह्या मिसान भाग घेवंक आयचे मिसान भाग घेतना तुमचे कुटुंबा पासून मागतना मागून घेवया दिनवासनेचे मीस पेटयता सालिमांव कोरिया जल्म दिसाक देवाक दिनवासता मारिया स्टेला आफोन्सो मोन्नाचो उगडास करता ओलंपियो वालिस 60th बर्थडे मानियल सालिमांव कोरिया आत्म्यापासून मागून घेता 32 मेल्विन रोड आत्म्यापासून मागून घेता कैतान डिसा इनासियो डिसा आनी रुडॉल्फ डिसा आज जेन्ना आमी चवथ्या सातोल्यान भितर सरता जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी आनी मागून घेता देख जशी भाशेन आंज बोडव्यान गाब्रियल आंज बोडव्यान मारयेक हें आमंत्रण दिलें देवाची आवय जावंक आनी तिणें स्विकारलें आपणायलें आनी पाडलें हें बलिदानान भाग घेतना आमचें अंतस्करण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायन म्हणुया हांव पातकी सोयपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे पासत मागीर सदांच सांकवार मेळयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं आमेन. सुम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर सुम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणू जाल्या ताच्या कोश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जन्मपणाच्या वैभवाक पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्यांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. सर्वेस्परा मुखार दाविदाचें राज सदांच तोखतलें
सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एकदां दावीद सोवोस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सोर दुस्मानांच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायेलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितलेय गांवांनी हांव तुजे सोवे आसतालो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायेलाक हांव एक देस दितलो, आनी त्याच देसांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कोळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजे ताव एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणे वसतलें, आनी तुजें सिंहासन सासणांक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केल्याय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखाणटल्या. हांवें विचून काडला ताचे कोडे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोनाचें कडप. सदांकाल ताका म्हज्या बरेपणान दाखयतलो. केल्लो करार गोट तोगयतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोन आनी वाखाणटल्या. जेजूचे उगोणीत इगुआ काळांनी गुपीत दवरलोल्या गुटाची प्रकाशनी. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप पुरगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कळीत केलां. त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां गोठाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा. जेजू उगोणीत इगुआ काळांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आकांताच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटांची प्रकाशनी. ताची ओळख आमकां सगल्यांक विदेशी राष्ट्रांक पावली, आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक कालती जावंक पावतात. हेच बाकारांनी आदी फुडें बरोवन दवरला, आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. उगोणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा
सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. ही आसा हांव देवाची चाकून. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुळमातका आसूं. सोवे म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालियांत शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिची शीं भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलेली, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया. देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयकतूंक बेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताची बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर ससनाचे ससनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादले लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. हेच खातीर तुजें ताईन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6 म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो घोड सरलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Mogalistando elimnia satolian Christianaच्या आमकां संदेश आयच्या शुभ वर्तमानाचो द एनाउन्सेशन गाब्रिएल देवदूत मुरे सोवी येवन देवाचो संदेश तिचे मुखार दवरता आनी व्हडलीं स्वप्नां तिचे मुखार मांडटा. भियेनाका मारिया, तूं पुताक जल्म दितली. तो राजा जातलो, ताका देवाचें पूत म्हणटलें. ताचें राज सोंपचें ना. असलीं स्वप्नां देवदूत मारिये मुखार दवरता. पूण जेन्ना जेजूक जल्माक येता 8वे स्टोरीची गोत आमकां दिसून येता. जी बरीं स्वप्नां, बरी वस्तू देवदूत मारयेक सांगता, असलेंच कांयच मारयेक दिसना. कितें दिसता तिका? पयली सुवातेर ते शिंयाच्या दिसांनी एका गोरवाच्या गोठ्यान मारिया जुजे जेजूक जल्मांत हाडटा. ते उपरांत हेरात पातशाही भुरग्यांक मारता आसतना ती गांवची पोड काडून एक लांब रातशे काळोखी वाट धरून इजिप्टाक पडटा. सगळ्योच अडचण्यो आनीक त्रास मारियाक दिसून येता. पूण तरी आसतना जे उतर मारियान पयलें आपणायलेलें,
ती घाबरलेली, ती भियेलेली, पूण शेवटाक म्हणटा, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा पोरमोणे. हाकाच लागून आमकां नाताल मेवता. जरी तर मारयेन ना म्हणलेलें, म्हाका हे भुरग्याक जुलमाक हाडूंक नाका, हें सगळें कितें तें हांव नोको, हांव भियेल्या, जाल्यार आमकां घोडे सुनवदार फावो जावचो नासलो, नाताल हो क्रिसमस आसचो नासलो. मारयेन जेजूक आमकां दिवंक एक ल्हानशी तयारी केली. तयारी पयले सुवातेर तिची तयारी जावन आसली एक्सेप्टींग द वील ऑफ गॉड, देवाची खुशी आपल्या जिवितान उडकून घेवंक. जे अडचण तिची लागीं आयल्यो म्हणूंक जातालें सगळें म्हाका नाकाच. शी फेस द चॅलेंज आनी अडचण ओडकून घेवन जेजूक तिणी आमकां दिलो. दिसाचो कसली तयारी आमी केल्या जायत. इगोर्ज आमकां 4 सातोले दिता. द 4 weeks ऑफ एडवंट. कसलो आमचें क्रिसमस जायत. एक कमर्शियल क्रिसमस. आयज जायतलो पुणो आसा, घोडी शॉपिंगाक गेला आसतलो, घोडी घरा नेवऱ्यो करता आसतल्यो. नो तुवें केल्यो रे नेवऱ्यो? केल्या? केन्ना? कितल्यो खायल्यो? आमी सगल्यो नेवऱ्योच करूंक वतल्यो. पाय कोत्ता दोदोल, माय वाडटा पीठ. तुवें कितें केलां माय? कांय केलें, बरें केलें, चल. कोण विंगताय आसतल्यो नेवऱ्यो. हे सगल्यो वस्तू आमकां जाय. बट डोंट मिस द ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रिपेअर युअर हार्ट्स टू रिसीव Jesus. Our life becomes a disgrace when there's no grace. What Mary received, देवाची कृपा, कृपेन बोललेली, the full of grace. मारिये व्हडली पदवी जोडूंक ना, ऑफिसान काम करूंक ना, युनिवर्सिटीक वचूंक ना, सादें चेडूं तें. But she accepted the will of God. That's why she was poured. तिचेर देवाची कृपा ओतयली. आमच्या घरांनी नाजूक वस्तू आसतल्यो, सगल्यो वस्तू आसतल्यो, पूण देवाची कृपा आमचेर चलेना. आनी हाकाच लागून सगळेंच रोडणें, सगळेंच दूख, सगळेंच कोस्ट हें आमकां दिसून येता. ह्या क्रिसमसाची थोडीशीं पावलां मारता आसतना एक स्पिरिच्युअल जर्नी तुमी करात. देवाची कृपा मागून घेयात. जी देवाची येवजण तुमकां येता ती मानून घेयात. जायते पावटी आमी देवा लागीं झगडटा. देव आमकां जायत्यो वस्तू आमच्या मुखार दवरता, हे भाशेन आमी करूंक जाय. आमकां जाय तशी आमी करता. वी फायट, वी रेसल, वी क्वेश्चन द वील ऑफ गॉड. आज देवाची कृपा आमचेर मागता आसतना मारी सारकी जावंक आनी आमची एक ओत्मीक तयारी कशी जेजूक जल्माक हाडूंक आमच्या काळजांनी हे मिसांतल्यान मागून घेवून या. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवा, सोय पळयता पापा, स्वर्गान भीत मीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मेरयतान चलमलो, पोंस पिला ताका तडे खोस सोंसले, ताका खुस्सा चोडलो, तो मेलो, ताका निकीप दिलो, तो मेले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोय पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला, तो तांची आनी मेल्यांची मुसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें,
कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. बसूया. Svikar kursomia e fu Jirin moja sukache Dulin poron wecha pule Kortu tentu jamokache Devi pulang getlan tuja Soimbik jine urwi moja Pavona maka Untuin kar korinaka Sikar kursumya endan Undiani sorache Bodrum Jesu masa roktan Kortu tenjevor mokache tuja Soimbik jine urmi moja Stan kidin spavona maka Untuin kar korinaka म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पळय बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या हातावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पवित्रोत्म्यान बाग्योंत आंकवार मरेची कूस सुफोल केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी तेच ओत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हांवें बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाच्या देवा, सर्व केल्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रगत्यांनी परगोटलें उतरां वर्ते मोगान आंकवार मरे ताणें सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माच्या पुर्बेक सदोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केली. तो आमचे मोदें येवची वेली प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेलून आमी सगळीं गितां गावून वखाणेची. देखून आतां देवदूता बरोबर सर्गीच्या सल दल बऱ्या संगाती तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताल्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी एका ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. तुमी बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार तुवें सरूच दिमी घालची. दुसऱ्या देलाक हात लावचो. पणाची जोर तुज्या पवित्रोत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां जेजू क्रिस्ताची कूड रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसुकब्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्याशी सांग दिली हानीक म्हणलें, तुमी सोम्यास घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नोवेन ससनीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडेसाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजूची वळ जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुर्रगत शेवतली आमी सोमेस्ता. पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाप, डेक्लन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पोलिवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती पागेन दंडुता आनी सर्व काली तुका मानवल्या ते भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवीदार बापा, चड वर्दुनान वैभव तुका ससनाचे ससनांक. आमेन. आमच्या सुन्मदाराची याज्ञा मनान धरुया. ताणें दिल्लें मागणें भावार्थाचें बरवशान बापाक उबारुया. आमचे बापा, सोगेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करून जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुन्मदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदां काल तुमची हवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचे शेले, देवाचे शिले संवसारचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसारचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसारचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या काजदार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची खोड, आमेन. क्रिस्ताचें रगत, आमेन.
मोगाला जेजू हांव सोत म्हणटा तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजें काळजान घेवंक आशेतां पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवूंक जायना देखून उत्मिकतेंतल्यान तरी या म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता म्हाका केदीं तुजे सुरशिल्लो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका आमेन. Suatik tuझे नाम Maria, मोगाना उच्चारता, भुरग्यापणार्थान Maria, काळजांत तें सांबाळता. सुवादीक तुझे नाम Maria, मोगाना उच्चारता,
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, हे तुझ्या जेवणात वांटो घेवन तुझे सुखान ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या समुद्राची जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. क्रिसमसाची मिसां दुसरी इगोर्जीन हाची मांडावळ मांडलेली आसा. हांगासर जी मिसां मांडलेली आसा ती सगळीं बोडलेली आसा. सव्वीस तारखेर रॉयल मेल आपले दिनवासनीचे आर्गांची मीस पेटयता 11 वाजता. आनी तेच भाशेन न्यू इयर्स ईव 31 हांगासर आमी मिसां मांडलेली आसा. 5 क्रिसमस ईव ती सगळीं बोडल्या. ऑन 1 मीस आसतलें 8 आनी 11 कोंकणी मिसां 11 वास्कोचे भाव भयणी आपली वर्साची परब करता. हे दोनूय मिसांक थोडे जागे उरलेले आसा. पिठो बारेटो हाका तुमी गमोवचे. दुसरीं सगळीं मिसां बोडलेलीं आसा. जेन्ना मिसाची आमी म्हायती भायर काडली, सेंट पिटर्स पयलीं इन द फर्स्ट वीक ताणें चिंतलें नो बुकींग, कित्याक थोडोच हांगासर तो लोक. पूण जेन्ना दुसऱ्यो इगोर्ज्यो भरल्यो तांणी येवजण घेतली हांगासर आमी टिकेट इश्यू करूंक करतले म्हणून. कित्याक ना तो तांचो लोक तांकां जागो मेळचो ना. ही तांची फिरगोज म्हणटच तांणी येवजण घेतली आनी आमी ती रिस्पेक्ट करूंक जाय. फादरान पयलें सांगलेलें नो बुकींग सांगलेलें कित्याक गरज नासली म्हणून. पूण जेन्ना दुसऱ्यो इगोर्ज्यो भरल्यो सगलो लोक हांगासर भरल्यार आमच्याच फिरगोजकारांक जी हांगासर रावता वेस्ट स्विंडन तांकां जागो मेळचो ना म्हूण ही तांणी येवजण घेतली. सो डू रिस्पेक्ट दॅट. फॉर क्रिसमस मासीस इंग्लीश मिसाक सगळ्यांक पासीस वांटलेले आसा. विदावट पास यू कांट कम. कोंकणी मिसांक नांवां घेतलेलीं आसा बट सगळीं ही मिसां भरलेलीं आसा. हाकाच लागून क्रिसमस डे 12:45 हांवें आनी एक मीस घातला 12:45. हे मिसा फाटल्यान वोकडेंच 12:45. आतां सगल्यांक मिसां मेवची ना. लेस ऑफ प्लेस आनी इतली मिसां घालून आनी घालूंक जायना. 2 वस्तू करूंक जाता. पयले सुवातेर जांकां मीस मेवना तांणी टॅलिविजनाचेर मिसांक तुमी भाव घेवचो. समजलें न्हू. मिसान भाग नेवऱ्यो घेवन बसच्या टॅलिविजना कडेन मिसान भाग घेवचो. सो द क्रिसमस ईव 11चे मीस जागरणाचे मीस आमी टॅलिकास्ट करतले. हे भुरगे हांगासर न्हिदतले दिसभर. 11चे 11 PM मास वील बी टॅलिकास्टेड. आनीक सकाळचे 10 वाजता आनी 11:30 वाजता ही दोनूय मिसां ऑन क्रिसमस डे. दुसरो उपाय क्रिसमस डे मिसां मेवना जाल्यार कॅन गो ऑन 26th or 27th. ही अडचणेन देव सजमून घेता. सजमलें न्हू. सगल्यांक जागो मेवना बट यू कॅन गो ऑन 26th or 27th. द ऑब्लिगेशन इज स्टील सस्पेंडेड. पूण जाता तांणी एक संदी घेवची आनी आपलो क्रिसमसाचे मिसाचो एक ल्हानसो कायदो आमी पाळचे. आमी जाता ते भाशेन सगळी इगोर्जेनी तांणी प्रयत्न केल्ले आसा मिसाक घालूंक. पूण मेवना जाल्यार दुखी जावची गरज ना. एवरी डे इज क्रिसमस न्हू. आयजूय क्रिसमस जाता न्हू. जेजू सदांच आसा. हय मरे. तूं जेमता दिसता म्हाका. भिरांत दिसता तूं मुखायल कोदलाचें पडत म्हूण. पडले प्रॉब्लेम ना कोदेल मोडत मातशें. ओके. सो हे क्रिसमसाचें आनी न्यू इयराचें प्रोग्राम. ओके.
तुमकां तर क्रिसमसाक आमी भेटना जाल्यार सगल्यांक आदींच फुडें मॅरी क्रिसमस म्हूण हांव विश कोत्ता. उपरांतूय कोत्तलो टॅलिविजनाचेर कोणाक पावना जाल्यार. ओके. आनीक येता तेन्ना 2 नेवऱ्यो घेवन येवचे तुमी. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Kaje begin mor baveli utrunşin. Dar kaje begin mor baveli utrunşin. Kalkan tuli kadun kamka uzvara tu adun kamka. Amchi paka utrun autor sasnincinen datum polto. Dar kaje begin mor baveli utrunşin. Dar kaje begin mor baveli utrunşin. Ama sogyan turun mekli Deutaracha pasanguli Jine cendar turun kugte Diung angkan jivit noe Dar kaje begin mor baveli utrunşin. Dar kaje begin mor baveli